दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाचो जो इश्यू आसलो पळय तो एक 10-12 दीस म्हणजे कसो रिजॉल्व जायनासलो आणि आज आमी एक म्हणजे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी हांव आणि आमची एक मतदारसंघाचे एक प्रॉमिनंट लिडर आज आमी सगळे बसले आणि ताजेर मातसो विचार विमर्श केलो. कारण हे 10-15 दीस चलताले ते आमदार आणि मुख्यमंत्र्या भितर चलताले, म्हणजे आमकांय भितरली सारकें कांय खबर नासलें. आणि जेन्ना मिडियाचेर आमी सगळें आयकलें की बाबा हें अशें तशें तशें, सो आमी इंटरफियर जाले तातूंत भितर आणि हांवें आज तांचे कडेन उलयलें. जो दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा निलेश वेळीक आणि जनरल सेक्रेटरी बाब नंदेशा कडेन हांव उलयलो आनी तांकां हांवें सांगलें की बाबा हो जो इश्यू जो आसा तो आमी एमिकेबली रिजॉल्व करपाक जाय आणि अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव हे सगळो इश्यू जो आसा तो आमदारा कडेन डिस्कस करतलो आणि मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून तो रिजॉल्व जातलोच. कारण सरकार आमचें आसा, मुख्यमंत्री आमचो आसा आणि आमदारय आमचो आसा. त्या प्रमाणे आज आमी एक 10-12 जाण जे आमचे मतदारसंघाचे जे प्रॉमिनंट कार्यकर्ते बाब विनय तेंडुलकर, एक्स मंत्री दीपक पावसकर, बालाजी, मागीर संजय नायक, आमी दोनी म्हणजे माझे दोनी जनरल सेक्रेटरी रमाकांत गांवकर, मागीर आमचो अशें करून आमी आज बसले आणि आमी एक ठरयलें की लोकां बरोबर आमी रावपाक जाय. कारण कमिटीची सुद्दां जर सोडली जायत जाल्यार 431 जीप ओनर आसा आणि त्या लोकां खातीर जे लोकांले जे कितें डिमांड आसा ते आमी तांकां आमी ते म्हणजे सॉल्व करपाक जाय. आतां जालें कितें, एक्चुअली जे टॅक्निकल जे इश्यूज जे आसात, फॉर एग्जाम्पल आमचे GTDCन टेंडर केल्या जावं बाबा GST प्रॉब्लेम हे आसा, ते बारीक बारीक जे इश्यू जे आसा ते एक्चुअली डिटेल आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी तांकां एक्सप्लेन केले, पूण थोड्यांक ते मातशें समजलें ना. पूण आज आमी सगळे आमचे जे प्रोमिनंट कार्यकर्ते तांचे कडेन आमी डिस्कशन करून आमी आमदाराक ऑफिसांत गेले आणि आमदाराक आमी सांगलें की आमदार म्हणलें हो जो इश्यू आसा तो आमकां कसोय करून रिजॉल्व करपाक जाय. कारण जे 431 जे जीप ओनर आसा ते सगळे आमचे बरोबर रावल्ले आसा आणि आमी आमचे जे एक वोटर येना तेन्ना आमी तांकां हेल्प करपाक जाय. आमदारान फूल कॉपरेट केलो आणि आमदारान सांगलें की ताचे बद्दल आपल्याक कांयच म्हणजे प्रॉब्लेम ना, पूण आपूण जें कितें सांगता तें अंडरस्टँड जावपाक शकलें ना, ते कितें सांगता तें हांव अंडरस्टँड जायना, अशें करून तें उरलां. सो तुज्यान समज जर जाता जाल्यार तुमी तें रिजॉल्व करा आनी तांकां मिटींग घे म्हणून. सो त्या प्रमाणे हांवें मिटींग घेतली, आमदाराकय सांगलें आणि आमचें हें सगळ्यांलें एक मतान आमी आज मुख्यमंत्र्या कडेन आयले आणि मुख्यमंत्र्यान रियली एप्रिशिएटेड, म्हणजे आमच्यानय चड नॉलेज दुधसागराची तांकां आसा, म्हणजे मुख्यमंत्र्याक आसा आणि मुख्यमंत्र्यान एक बरें ऑप्शन दिलां. आता तें ऑप्शन हांव तांकां म्हणजे सांगतलो, कारण सेक्रेटरीक आनी आमचो जनरल सेक्रेटरी आनी अध्यक्षा कडेन उलयतलो आणि आमकां तरी दिसता की आज जे मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां तें ताणें एक्सेप्ट करपाक जाय. आतां तें एक्सेप्ट समज जर केलें जाल्यार हो सगळो धंदो सुरळीतपणे चलतलो. कारण 2 ऑक्टोबराक आमी स्टार्ट करताले, आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जायत आयलो आणि सगळ्या जीपीच्या ओनरांनी आपली स्वताचे जें कितें रीण काडून 50-60 हजार रुपया खर्च करून आज जीप रेडी दवरल्या, पूण आज बसून तो टुरिझम स्टार्ट जायना. कारण एटूच जायना की तांचे म्हणजे असोसिएशनाचे म्हणजे दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशन आणि आमदारांचे भितर म्हणजे हांव अशें म्हणना की मातसो समजोता जालो ना. तातूंत भितर सीएमानय खूब खेप तांची मिटींग घेतली तरी पूण तांगेलें तें जालें ना. पूण सीएमान आज तांकां एक्चुअली बरो तोडगो काडून दिल्लो आसा. आज आमी सांगलां म्हणजे सीएमाक की आमी तांचे कडेन उलोवन डिस्कस करून ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले आणि म्हाका आशा आसा की असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसात तेय आमचे आयकतले आणि आमदारान तर तांकां सांगलां की बाबा बरे भशेन जर चलता जाल्यार आपल्यालो कांयच तितून आक्षेप ना, तुमकां जाय तशें करा, पूण हो धंदो चलपाक जाय अशें म्हणून आमकां आमदारांनी सांगलां. सीएमान कितें सोल्युशन दिलां तुमकां? सीएमान सांगलां की आतां तांगेले 3 डिमांड आसले. एक एप म्हणटा तो जो आसा, ती वेबसायट आसा ती तांकां परत दिवपाची. दुसरी जो सर्वीस प्रोवायडर जो आसा, म्हणजे जे पयशे जे म्हणजे ऑपरेटींग चार्जीस ज्यो GTDC घेता ते चड आणि ते मायज आसा ते कमी करपाचे, जेणे करून ट्युरिस्ट आमकां कमी जाता. हे 3 डिमांड तांगेले आसले. आतां हे 3 डिमांडा भितर आतां आमी एक्चुअली खंयचेय कितेंय जावं सगळेच काय डिमांड म्हणजे जाता अशें म्हणून जायना. आतां मेजर म्हणजे कितें की पयशे चड चार्ज करून ट्युरिस्ट थंय येना, हो तांगेलो मेजर डिमांड आसलो.
सो त्या खातीर आज मुख्यमंत्र्यान एक बरें सोल्युशन दिलां की GTDC जे पयशे जे आसा जे जवळ जवळ 150 रुपये जे आसा ते 100 रुपये देंवयल्यात. 50 म्हणजे 100 रुपये देंवयल्यात. म्हणजे सीएमान 100 रुपये देंवयला. फक्त 50 रुपये सर्व्हिस प्रोवायडराक मेळटले आणि प्लस तागेली GST आसतली. प्लस आता GFDC 50 रुपये जे भरपाचे पडटात ते म्हणटू टुरिस्ट जो कोण येता तो भरतलो. आता वेबसायटीचो प्रश्न. वेबसायट जी आसा ती दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनानच केल्ली आणि आता ती सर्व्हिस प्रोवायडर चलयता. म्हणजे ताणें एग्रीमेंट करूनच 25 रुपयाचो एग्रीमेंट करून ताका ताणें 1 वर्स ती चलयली. आता थंय अशें ठरयलां की बाबा ती ताणें प्रोवायड करची, कारण ताणें ऑफिशियली टेंडर बीड केला GTDCचो. आणि अकस्मात समज जर आमची हे इंटरनल प्रॉब्लेमा भितर सपोज जर ताका आमी जर म्हणजे काडपा लागले जाल्यार तें मातशें लिगल कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता. म्हणून सर्व्हिस प्रोवायडराकय ताजी सर्व्हिस दवरली विथ रिड्यूस रेट, म्हणजे 50 रुपया. प्लस वेबसायट जी आसा ती तोच ऑपरेट करतलो, कारण मेन म्हणजे इश्यू सॉल्व जालो कितें तांकां जे एबनॉर्मली हाय जे रेट चार्ज करताले ते 150 वयल्यान 50चेर आयले. सो हो आतां जो सोल्युशन आमकां मुख्यमंत्र्यान जो दिला आणि आमी आज आमदार आसले, सगळे विनय तेंडुलकर आसलो आणि आमी सगळे आसले. सो हो आमी जो फॉर्म्युला काडला तो आमी आतां तांचे कडेन डिस्कस करतले आणि सपोज जर समज जालें जाल्यार फायच्यानूय एक्टिविटी चालू जातली. सो आता टोटल किती प्राइस पडटलो एक जर टुरिस्ट ट्रिपाक वयता जाल्यार किती अमाउंट लागतलो? पळय, आमी 560 रुपया जीपेक दितात, ओके. 40 रुपया जॅकेटाक दितात, 40 रुपया. 600 प्लस मागीर जवळ 50 रुपये सर्व्हिस प्रोवायडराचे जातले, 50 रुपया. 150 रुपये फॉरेस्ट चार्जेस, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 830 ते 835 रुपये पडटले एक टुरिस्ट. एक टुरिस्ट जे पयलीं 927 ते 950 म्हणले जाताले, 980 रुपये सुद्धा जाताले. ड्रास्टिकली आमी ते कमी केलां. फक्त बरें, दुसरी गजाल मुख्यमंत्र्यान तेंय सांगलां आणि एक्चुअली हेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगलें तांकां तुमी 1 म्हयनो म्हणल्यार तुमी चालू करात आणि मागीर 1 म्हयन्या नंतर सपोज जर टुरिस्ट कमी जाता जाल्यार ते आमकां कळटलें. आजय आमकां सांगलां, मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तुमी चालू करात आणि एक 2 वर्सांचो रिकॉर्ड म्हणजे 2022, 2023 आणि 2024. आता हो सीझन म्हणटा तो पीक सीझन. आता हांगा टुरिस्ट येतलेच. हे 2 महिने काढून सुद्धा जे 2 महिन्यांनी मागीर परत आमगेली काउंट जाता. फॉर एक्झाम्पल 3 महिने, ते 3 महिने आणि प्रिसिडींग म्हणजे ते पयलींचे 3 महिने आमी काउंट करूया. आणि परत समज जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार म्हणजे टुरिस्ट कमी जाता जावं कितें जाल्यार ताजेर परत आनी कितें मेजर्स काडून आमी तो बरे भशेन तो धंदो चालू करपाक आमी करपाचो. प्राइस रिड्यूस एकूच डिमांड फुलफील जाला न्ही. पळय, वेबसायट ती हांणी चलोवप, कोणें असोसिएशनान चलोवप आणि सर्व्हिस प्रोवायडरान चलोवप एकूच हिशोब. प्रायस कमी जालो म्हणटा ऑलमोस्ट ऑल डिमांड जाल्ल्या भशेन जाले. आता ते वेबसायट कित्याक मागताले की सर्व्हिस प्रोवायडर खूब चार्ज करता, आमकां तो सर्व्हिस प्रोवायडरच नाका अशें म्हणून ते चार्ज करताले. पूण आतां जेन्ना सर्व्हिस प्रोवायडराची चार्जीसच जेन्ना कमी जाल्यो जाल्यार ऑलमोस्ट ऑल 3 डिमांड्स इनडायरेक्टली सेटल जाल्ल्या भशेन जाले. बरें, दुसरी गजाल 431 जीप ओनर आसा. आमकां कुळें म्हणटा तो एकूच धंदो आणि तो धंदो करपाक आमकां फूल सपोर्ट आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांचो, आमदाराचो आणि मुख्यमंत्र्याचो. ताजेर आमी कांय हयगय करपाक जायना. सगळ्यांनी कॉपरेट करपाक जाय. जीप ओनरांनी कॉपरेट करपाक जाय. दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनान कॉपरेट करपाक जाय. सगळ्यांत जर आपुणूच सांगता तें जर करपाक जालें जाल्यार थंचे कडेन कांय जावपाचें ना. सो त्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेतलो आणि आमदाराकय घेवन आमी आज आयले. आमदार आमचे बरोबर आयलो. आमदारांनी फूल कॉपरेशन केलें. मुख्यमंत्री म्हणजे सांगलें की बाबा तुमी अशें करून तें चालू करा अशें म्हणून सांगलें. तुम्ही म्हणले की तुम्ही लिडरशिप घेऊन सगळे आयज लिडरशीप अशी न्ही. पळय, ते सगळे मनीस आमचे. फाल्यां सकाळीं 2 जाणांले बरें कितें जाता, 3री मनशान थंय पडपाकच जायो. हातूंत लिडर बिडर म्हणटा ते कोण ना. आमी सगळे कार्यकर्ते. पक्षाचें नांव बदनाम जावपाक नाका, आमदाराचें नांव बदनाम जावपाक नाका, मुख्यमंत्र्याचें नांव बदनाम जावपाक नाका. एक कार्यकर्तो म्हणून आमी थंय इनिशिएटीव घेतलो. हांव एकटोच न्हू, म्हाजे बरोबर 2 जनरल सेक्रेटरी आनी सगळे आमी एक 10-12 जाण, ते सगळे कार्यकर्तेच पक्षाचे. सो ताणें सगळो इनिशिएटीव घेवन आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमी आज तो आमच्यांनी जात तसो रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. सो फाल्यां तुमी असोसिएशनाक कळयतले आणि ते एग्री जाता जाल्यार मागीर स्टार्ट करतले. हय, आमची आतां कितें आमी हें सगळें म्हणजे जें कितें जालां तें तितलेंय आमी तांकां आतां कळयतलें. आणि म्हाका तर दिसता की ते म्हणजे अगेन्स्ट कोण वचपाची ना अशें दिसता म्हाका. पूण फायनली कितें आसा, टूर ऑपरेटर असोसिएशन तांचेर तें हें म्हणजे तांणी तें एक्सेप्ट करपाक जाय अशेंशें दिसता आमकां. सो आतां पळय, हांव तांचे कडेन उलयतलों आणि हें करून पळयतलों कशें तें.